आयज आमी पळयलें की आमची आयज जात्रेची पुजा आसली आनी आयज भरपूर लोक म्हणजे भरपूर भावीक भरपूर हे लोक जमलो आनी तसोच महाप्रसाद म्हणजे अजून पसून चालू आसा. म्हणजे आमी जो 1 स्टार्ट केल्लो महाप्रसाद तो अजून पसून चालू आसा. भरपूर भावीक आयज जमले हांगा देवाचे हे घेतले दर्शन घेतले. ते गावपी आसा म्हणजे बरे बरे टॉप लेवलचे गायक हाडल्या आनी मुद्दम मुंबयसून हाडल्या, पुण्यासून हाडल्या, जळगांव आसा, नागपूरचे गायक आसा आनी ते 25, 26 आनी 31 तारीख मदीं आमचे कार्यक्रम आमी अशें केले की गोंयच्या लोकांक म्हणजे गोंयचे कलाकार आहा पळय तांकां आमी प्रोत्साहन दिवपाक प्लॅटफॉर्माचेर म्हणजे मिक्स आसा. गोंयचे आमचे संदेश केळेकर आसा, मागीर वैभव नायक आसा, मागीर भरतनाट्यम आमचे आसा ते आमचे शेडगांवकर म्हणून श्वेता शेडगांवकर, तशेंच बरे बरे आमी प्रोग्राम केल्ले आसा. जात्रा सुरू जाली मात बोडगेश्वरा खातीर करपाक दिल्ले भांगराचे कडे आनी 2 वस्तू अजूनय तयार जाल्ले ना. कमिटी बेजार. अजून तेणें सांगला अर्पण करपाक शेटीन जाल्यार परवा दिता. दिल्या उपरांत तेजे उपरांत निर्णय येतलो, कित्याक तेजेर आतां मातसो विश्वास आमचो उरलेलो आसा. तेणें सांगलेलें 23 तारीख दिता म्हणून. त्या कारणान तेणें कडे हे भांगराचे हातांतले दिवंक ना, पांयातले कडे दिवंक ना आनी अभिषेक मूर्ती आसली चांदीची करपाक दिली ती बी दिवंक ना. अशे 3 ताका आयटम्स दिल्ले करपाक. तितून तेणें सांगलेलें 23 तारखेक मागलेले. तेणें सांगलें आतां 24 तारीख दिता म्हणून, किंवा थोडे उत्सव मूर्ती अभिषेक मूर्ती तेणें सांगलें 25 तारखेक दिता. तो पर्यंत आमी आतां आमच्या मेळ्या शिवाय हांव तरी निर्णय घेयना.